आज आमचो मुद्दो जो आसलो आमी गेल्ले कडेन आमचो मुद्दे फक्त 2 आशिल्ले. एक म्हणटा तो निखिल देसायाक ट्रान्सफर करचो म्हणून. सगळ्या कडल्यान आमकां एक हे आयिल्ली रिक्वेस्ट आयिल्ली की ताका सदांच तो त्रास करता लोकांक म्हणून. सो फायनली आमच्या सीएमान ऑनरेबल सीएमान तेजो ट्रान्सफर केलो. ही बरी गोष्ट. हांव सीएमाकूय देव बरें करूं म्हणटा. पण एक सर तुमकां सांगूंक सोदता ह्या मानशे वयल्यान ज्या जाग्यार ताका घातला आता पण त्या जाग्यार आता दुसरो तुमी हाडून दिला आमकां डायरेक्टर त्या जाग्यार ताका परत हाडचो न्हू. जर त्या जाग्यार ताका परत हाडून केलो जाल्यार हे आंदोलन थंयसर पर्यंत वयतलें. सरकार पैसे इन्वेस्ट केले तांकां आमी पाठिंबो दिवंक शकता आनी आमी टॅक्सीकारांनी कितें इन्वेस्ट केला कागदां विचारूंक जाय आमी सरकाराक. आमी इन्वेस्ट केला मरे पैसे. थोड्यांनी काल पण देव गाडयो घेतल्या कित्याक तुमी 15-10 वर्सां जाली काय रिप्लेसमेंट कर म्हणटा गाडी. बरी गाडी खरखरीत बरी गाडी आसता खंय कोण पडना कस्टमरांक बरी सर्वीस दिता. तो म्हणटा ती तुजी जाणटी जाली 10 वर्सां काड. एकल्या कडेन आमचो एक एंथनी डिमेलो म्हणून आसा तेजी खरखरीत गाडी तूं म्हणचो ना ही शोरूमाची आयजूच हाडल्या म्हणून कोणच्यान पत्र सुद्दां सारको लीप आसता. तो म्हणटा 10 वर्सां जाली स्क्रॅपाक घाल. तो बाबडा आतां इको घेवन पावता. आता तू जर म्हणटा त्यांच्यानी इन्वेस्ट केला जाल्यार आमी कितें केला. आमकांय पळय मरे आमी इन्वेस्ट केला काय तुमकां कितें मेळटा ते तुमच्या. जेन्ना गोंयकार आसाय मग म्हाका सुद्दां आज कोटाय आहाय बरयलें अशें. 1989 जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना हांवें सांगिल्लें की इंडस्ट्री वाडोवया टुरिजम इंडस्ट्री वाडोवया. आनी तेन्ना बीजेपी मोठी पार्टी आसना MG आनी काँग्रेस. आनी तेन्ना दोनी लिडर आसताले म्हाका हांव आनी कितें वयता म्हणून. त्या दोगांय लिडरांक खबर आसना टुरिजम म्हणल्यार कितें तें आनी ते खंयच्या गांवां पावनाय. हांव 15 वर्सां तारोडी हांव टॅनरीफ पंदोलोल हे सगळे गांव भोंवन बार्सेलोना बी भोंवन टुरिजमाचे कितले एक्टिविटीज जाता कितले ते लोकांक बऱ्या पडटा आनी ताका लागून ती वाडय. पूण वाडय म्हणली ती कोणाक गोवा मायल्सांक वो हेका लागून न्हू आमची गोंयकार पुरा लागून. टुरिजम तेन्ना एकूचची आमची सावथाचो एकवट आसली म्हणटा माजोड्डा. आनी उपरांत जेन्ना टुरिजम इंडस्ट्री वाडयली जाय थोडे येत आयली. आनी ते टायमाचेर जेन्ना हांव टुरिजम मिनिस्टर तेन्ना हांवें केन्ना आयकना टूर ऑपरेटर वचोय म्हूण पण हे बस ऑपरेटर पण बस ऑपरेटर जाले. पयलीं तेमी तुमकां हायत रावले जाय ना पयलीं तेंचे तुमकां सगळ्यांक तेमी कळटा पाहिजे. मागीर कोण हे बरे कोण ओला मोला मागीर गोवा हांव म्हणटा कितले देव टॅक्सी आमच्या गोंयांतल्यो कितले देव गाडी जातल्यो खंय वयतल्यो. पयलीं दिसाक मिटींग जाली. मिटींग दीस पयलीं आमकां सगळे आमदार आपयले वचो वाजलो जेन्ना तो गोवा मायल्स म्हणटा घेयन तो पाटील दाबाडे पाटील दाबाडे हो तिने एक्सप्लेन करता. आयकलें सगळ्यांनी आयकलें. मागीर म्हणलो आपण इंडियन सिटीजन प्रधान ताका हांवें सांगलें तुका हांव कोणाक दिवपी हांव देवाक खूब दिता. लिडराक दिला हांव कोण लिडराक दिला कित्याक लिडर म्हणटा सगळे गीत देवाक आनी लोकांक. तेन्ना ताका हांवें सांगलें वी आर नॉट इंडियन सिटीजन तूं इंडियन सिटीजन म्हणून सगळे महाराष्ट्रान हाडून घालता तर आमकां सगळे म्हणून 3 दिवस जमतलें जाल्यार आन्सर ना. Only money through taxes.
I'll tell you what he has done. One is an amendment to the Rule 140 of Goa Motor Rules 1991, wherein he removed the provision for exemption of fare meters to luxury and all India taxi permits. He removed this rule so that somebody can go to the court and we can install new meters on the cars. तुम्ही इतल्या संख्येन सगळें जमल्या हे पळोवन एक बरें दिसता आनी खरेंच दिसून येता की तुमकां खंय तरी तुमच्या धंद्याचो एक अभिमान आसा आनी त्या धंद्याक लागून खंय तरी तुमची रस्त्यार देंवपाची किंवा सरकाराच्या विरोधात उबे रावपाची जी पळय लढाई आहा आनी ती लढपाची पळय ताकद तुमी दाखयल्या पळय ताका लागून सगळ्यांत पयलीं तुमचें हांव अभिनंदन करता आनी हेच्या फुडें उलयतना तुमकां सांगपाक सोदता हांव भाशण करिना पूण जें कितें पळय फॅक्ट घडले आयज पर्यंत पळय ते म्हाका हांगासर मुद्दम तुमच्या फुड्यान मांडपाक जाय कारण जेन्ना 1.5 वर्सां पयलीं तुमी जाणा आसतले की स्पीड गव्हर्नर लायल्लो टॅक्सी स्पीड गव्हर्नर लायल्ल्या टायमार तेन्ना व्हडलें आंदोलन केलें आझाद मैदानाचेर सगळे अशें 2,500 टॅक्सीवाले 3 दीस जमोन आझाद मैदानाचेर आमी तेन्ना त्या आंदोलनात सहभागी जाले आनी तिसरे दिसा दोनपारा तुमी जाणा आसतले हांगा सगळे उपस्थित आसा मुख्यमंत्र्यान आपोवन येले आनी तेचेर तोडगो काडटना 6 म्हयने स्पीड गव्हर्नर फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतलो आनी आमी तें आंदोलन त्या टायमार स्थगीत केलें. म्हाका जेन्ना बाब फरुखान कुरोमान मडगांवां पयलें तुमची टॅक्सी ओनर्साची मिटींग आशिल्ली तेन्ना बाब चेतन सुनील आशिल्ले थंय मिटिंगाक येवन हांव सांगून गेल्लें की आमचो तेंको पयलोय आशिल्लो आतां आसा आनी फुडाराकय आसतलो कित्याक हो प्रश्न आसा गोंयकारपणाचो. म्हाका मातशे 2 वर्सां 3 वर्सां पयलीं वचून तुमी मातशें रिवायंड करात आनी तुमी चिंतात सरकार आतां आयला हो सरकार पयलो आयिल्लो चिटींग करून फाटल्या दारांतल्यान पूण कितें म्हूण सांगून आयिल्लो सरकार तांकां कांय मॅन्डेट लोकांनी दिवं नाशिल्ली कितें म्हूण आयिल्लो गोंयकारपण सांबाळटलो म्हणून गोंयकार सरकार सगळ्यांक घेवन मुखार व्हरतलो म्हणून आयिल्लो. आयज खंय गेलें तें गोंयकारपण याद आसा तुमकां आसा तें आझाद स्पिकरांनी सांगलें तशें आझाद मैदानाचेर जेन्ना तुमी सगळे टॅक्सी ओनर्स टॅक्सी ड्रायव्हर्स रस्त्यार देविल्ले तेन्ना आमी महिला काँग्रेस म्हणून म्हजे आघाडी आमी बायलो तुमकां सपोर्ट करपाक आयिल्ली. तिसऱ्या दिसा मायकल लोबोन येवन उत्तर दिलें आनी तेन्ना बप्पा कोरगांवकर आयज येवना तो बप्पा कोरगांवकर आशिल्लो आनी आमी बप्पाक सांगलें ब्रोवन घे सरकाराची बाबा खात्री करनाका ब्रोवन घे. टॅक्सी ड्रायव्हर आहा ते तुवें आमकां इतले आदार केला इतलो मोग दाखयलो तुमकां माय मोगाचो उपकार. थँक्यू. इतला गिरायक हाडला तुमी आमकां इतल्या वर्सां. आतां तुमी जाणा आसतले आमी ते टुरिजम ऑलमोस्ट स्टार्ट केला 1971 सोड्या आनी टॅक्सी ड्रायव्हर तेन्ना आमच्या आदाराक खूब जाण येयल्ले. आमकां गिरायक हाडपी तुमी आमकां हॉटेलांत वच आयज हांगासर हांव बिझनेसमॅन कसो उलोवंक येयला हांव खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक रेप्रेजेंट करपाक येवना आनी हें सांगूंक सोदता तुमकां जितले पॉलिटिकल पार्टी तुमकां रेप्रेजेंट करता आनी आदार करूंक सोदता स्वताच न्हू ते आपले एजेंडा घेवन आसतले. आय एम हियर टू हेल्प यू एज अ फ्रेंड कित्याक तुमी म्हाका आदार केला हांव तुमकां आदार करतलोच वता. गोंयकारपण म्हणजे फक्त म्हाका जे अभिप्रेत जे आसा आणि जे आमच्या जाणट्यांनी आणि नेणट्यांनी ज्या प्रकारचे गोंयकारपण जगले ती फक्त प्रादेशिकतांनी म्हणजे इट इज नॉट मियर रिजनॅलिटी ती एक संस्कृती आणि संस्कृती म्हणजे पुस्तक नाही. संस्कृती म्हणजे एक पुस्तक आपण बाजारातल्यान विकतें घेतलें तें वाचलें आनी जालें वी आर लिव्हिंग दॅट कल्चर अशें जायना. संस्कृती जगची पडटा पिढ्यान पिढ्या. सो त्या संस्कृतीचे पॅरामिटर्स जे आसात गोंयकारपणी संस्कृती अशें मानता आणि त्या संस्कृतीन आपूण जीवन जगताना दुसऱ्याच्या कल्याणा खातीर विचार करचो हो मूलभूत फॅसिलिटी जो आसा म्हणजे वेन आय एम लिव्हिंग माय लायफ गोंयकार म्हणून आपूण जगताना दुसऱ्या गोंयकाराचें बरेपण जावचें अशा प्रकारचो विचार
घेऊन जे गोंयकारपण जे आसा तो हो कन्सेप्ट ती संस्कृती इट इज नॉट एन रिजनॅलिटी. सो हे जगपाचें कार्य जे आसा ते सगळ्या आमच्या जाणट्यांनी पयलीं पासून आजचा गायक सुद्धा जे आसा ते चालू दवरला. आणि ह्या संस्कृतीचे मॅसेंजर म्हणून म्हणजे एअरपोर्टाचेर खंयचोय टुरिस्ट येताना पयलीं जो भायर सरता एअरपोर्टा कडल्यान किंवा रेल्वे स्टेशनाच्या भायर तो तुमचे कडेन तांचो वार्तालाप जाता. द डायलॉग इज स्ट्रक बिटवीन द टुरिस्ट टॅक्सी ड्रायव्हर आणि द टुरिस्ट हू हॅज कम टू एन्जॉय गोवा आणि गोंयची संस्कृती जी आसा ती एन्जॉय करपा खातीर तो भायर सरता. त्यामुळे गोंयची खरी ओळख पयली जी जाता खंयच्याय टुरिस्टाक, इंटरनॅशनल टुरिस्ट आसत किंवा देशी आमचो डोमेस्टीक टुरिस्ट आसत. सो त्यामुळे हांव अशें मानता की तुम्ही ज्या प्रकारे प्रामाणीकपणान हो धंदो फाटली 30, 40, 50 वर्सां टिकयला आणि तातूंतल्यान ज्या प्रकारचे टुरिजम अजूनही हांगा येता आणि ज्यांच्या आधाराचेर गोंय अजूनही सुरक्षीत आसा, मायनिंग हे सगळे सोंपले राजकारण्यांच्या ग्रिडीमुळे, फार सायटेडनेस नाशिल्ल्यामुळे सोंपले. पण टुरिजम जिवंत दवरपाचे मोठे काम जे आसा ते तुम्ही सगळे गोंयकार भाव आणि खरें गोंय म्हणजे कितें हे टुरिस्टाक स्टेप करपी पयलो स्टेप गोंयान दवरपी जो आसा त्या टुरिस्टाक सांगपी जो आसा हे मोठे काम जे आसा ते तुमी करतात. हेतू भितरले कितले जाणांनी मर्डर केला? कितले जाणांनी रेप केला? कितले जाणांनी चोरी केला? जाल्यार हे सोशल मिडियाचेर चोर, रेपिस्ट, गुंडा, माफिया हे सारकें. समज कोण काय करनासतना तांकां गुंड आनी माफिया म्हणटा जाल्यार म्हाकाय म्हणा गुंड आनी माफिया, म्हाकाय एड करा तितून. आयज कितलेशे टॅक्सी ड्रायव्हर भाडे घेवन बेळगांव वतना गेल्ले आसा आनी परत आयिल्ले ना हे जाका सांगात म्हाका. कितले जाणांचेर अत्याचार जाल्लो आसा हे म्हाका सांगात. म्हाका एक सांग, एक टॅक्सीवालो समज 2,000 दिसा जोडटा जाल्यार 60,000 आसल्यार तुमकां आयज हांगा रावपाक पडना आशिल्लें, तुमी खंय तरी आनी बिझनसान वता आशिल्ले, वता आशिल्ले काय वचना आशिल्ले? चीफ मिनिस्टरान पयर एक स्टेटमेंट केला की भायले सोसायटी फायनान्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जर तर गोंयांत येयल्यो, रेजिस्टर केल्यो आणि ते पयशे घेवन जर तर गेले कोण जबाबदारी काय म्हणून आमी हे भायले सोसायटीक आमी रजिस्ट्रेशन दिसनाय म्हणून 5 वर्सां जावन रजिस्ट्रेशन चड जाला 5 वर्सां दिसनाय. पूण हुंय तरी उल्लेख केली की भायले कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता तूं जर तर उलयता ते भाशेन जाल्यार हेय गोंयकार आहाय, गोंयकार फुकट कोता जाल्यार एप बंद कर. आणि जरी तर एप बंद जायना जाल्यार तो कायद्यान आमी तुका प्रेझेंटेशन दिता, आमी तुका दाखयले तो एप कितलो इलिगल म्हणून. आतां पयले एक मिनिस्टरान उलयला, तो उलयता कितें की जरी तर एक दुकान घालून बसलो आनी सायडीन आनी एक दुकान घालून बसलें, आनी एक दुकान सवाय जाता जाल्यार कोण घेत त्या मनशाक तूं कोण काय माडोवपाक सवाय घेवपाक जातना. हांव हे मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां, बाब मोविना सांगूंक सोदिता कितें म्हणून की हे पड तूं सांगूंक सोदिता जाल्यार स्पीड गव्हर्नर गोंयकारांक टॅक्सीचे बसयले जावं सॉरी ट्रकवाल्याक जावं बसी बसयले तेदो तूं खंय आसलो? फ्लिपकार्टाचेर जर तर बूक केलें तुगेलो स्पीड गव्हर्नर 1,000 मेळटा आनी होच स्पीड गव्हर्नर गोंयची गव्हर्नमेंट सिलेक्टेड एजंटाक घे म्हणटा 18,000 तेदो तूं खंय आसलो? तेदो तूं दिसता पडना, तेदो तूं दोळ्यांनी सायलोली, तेदो कित्याक उलोवना तूं? तुमकां सगळ्यांक आतां की सगळ्यांनी भाशण केलां आनी हांगासर आयज आमी इतले मोठे जमले कित्याक लागून जमले? फर्स्ट डिमांड आमकां गोवा माय स्क्रॅप केलो जावं. सगळे जाण आजून कडेन आमकां गोवा माय स्क्रॅप केलो जावं. आमचो दुसरो डिमांड आसा पळय तेजे पळय मिटर म्हणटा न्हू, आमी मिटर बसोवंक रेडी आसा, आमी मिटर बसोवंक रेडी ना म्हणूंक ना, मात अंडर एक्टान कितें बसता ते आतां तेणी सांगलां ते ऑल इंडिया परमिटाक मिटराची गरज ना. जे पळय एलोमिनेट टॅक्सीक बसयला आमी तांकां बसयता प्रोवायडेड आमकां तुमी नेई रेट दिवची 2011ची रेट न्हू.
गाडीची रेट कितें आसा ती जाल्यार आमी मिटर बसोवंक रेडी आसा बेश्टें नांव मिटर करूं नाका आमी मिटरूय बसोवंक सोदिना ह्या कामूय जॉयन जावंक सोदिना म्हणून तूं हे स्क्रॅप कर आमी तुका कितें मागीर सांगता कितें करपाचें